मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पणजे केटीसी बस स्टँडार कुसतात प्रायव्हेट बसी. आदींच दुखळ, तातूंत 13वो म्हयनो. अधिकारी सांगतात धाडल्या नोटीस, पूण कोणाच्यो बसी ते सांगपाक ना तयार. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. पणजे बस स्टँडार सिनियर सिटीजन्सांक किकोत. ना धड बाकडे ना झेब्रा क्रॉसिंग. भितर येवपी बसींक वाऱ्याचो वेग. गोवा कॅनाच्या जागरा उपरांत अधिकाऱ्यांक आयली जाग. रंगली इंटर स्कूल तिसवाडी तालुका फुटबॉल सर्तीची फायनल. फादर आग्नेल HS पिलारा आड डॉन बॉस्को HSन जिखली फायनल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भटाक दिली वसरी, भट हातपाय पसरी अशी फामाद ओपार आसा. तसले पणजेच्या कदम बस स्टँडार जाला. कांय वर्सां आदीं प्रायव्हेट बसी उब्यो करपाक सुवात दिल्ली, पूण आतां ह्या बसींनी सासणा खातीर KTC बस स्टँडारच थपकल मारल्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार KTCन बस धनियाक बसी काड म्हणून नोटीस धाडल्या खरी, पूण बस धनियाक नांवच ना खंय. पळयात विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट. आतां आमी आसा ते पेन्जीम बस स्टँडाचेर आनी तुमकां खबर आसतली जायत्याच एन्सांनी क्रायम रेट वाडलेले आहा आनी क्रायम जाताच आनी गोवा पुलिसाचेर वा आमच्या पुलिसाचेर जायतोच प्रेशर येता. पूण आतां हिंगा अशें जाल्लें आहा पेन्जीम बस स्टँडाचेर हिंगा अबंडन बसीस दवरलेले आहा, नॉन यूज बसीस प्रायवेट दवरलेले आहा आनी प्रायवेट बसीस हिंगा कितले म्हाका दिसता वर्सां जाल्ली आनी ते बसी हिंगा ओपन आहा, तेंचे ग्लास ओपन आहा, वो डोर ओपन करूंक मेवता. हिंगा तर केन्नाय कोणाची क्रायम जाली जाल्यार आमी कोणाक ब्लेम करपाचें? गोवा पुलिसाक वो ह्या बसीच्या ओनराक ओ RTO डिपार्टमेंटाक ओ KTCच्या मॅनेजराक पेन्जीम बस स्टँडाचो आहा पळय ताका. पूण आमी हे फायंड आवट करपाक KTCच्या बस जे KTCचो मॅनेजर आहा पेन्जीम हेचो बस स्टँडाचो तेका विचारलें, पूण तो इतलो हिंगा हें जाता सो तेचें नांव सांगपाक तो भियोंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ते कडेन विचारा म्हणून. सो ते कडेन विचारल्यार तो म्हणूंक लागलो आमकां आपणें ताका ऑलरेडी त्या बस ओनराक नोटीस काडलेले आहा, लेटर धाडलेलें आहा, पूण तेणें आजून बसी काडूंक ना. आनी हे आतां म्हाका दिसता तेणें लेटर काडल्या ताका ऑलमोस्ट 3 to 4 months जाले, पूण ह्या बस ओनरान आजून हिंच्यो बसी काडूंक ना. पूण इतलें सांगपाचें म्हटल्यार आमकां हें दिसता तो RTO एसिस्टंट डायरेक्टर लगून ह्या बसीचो कोण ओनर पळय तो सांगपाक नांव सांगपाक तो आमकां फाटीं सरलो आनी तो हेजेर आमकां उलोवपाक तो म्हणूंक लागलो आपूण उलयना वो तेजें नांव कांय घेयना, हो नांव आपूण सांगना तुमकां, पूण तुमी म्हणूंक लागलो ते हें करूं येता, कवरेज करूं येता. पूण आतां कांय सजमोना. एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट तर इतलो भिता हेचें नांव घेवपाक, हे बसीचो ओनर कोण पळय तो आनी हेचो KTCचो मॅनेजर पेन्जीम हेचो बस स्टँडाचो कोण आहा तोवूय तर नांव घेवंक भिता. आतां हे कोणाच्यो बसी जावंक शकता आनी हे बसीन कितें क्रायम जावसर आमी रावपाचें आनी तेन्ना आमी पुलिसांक वा कोणाक ब्लेम करपाचें, कित्याक हे बसीची सगळीं देरां ओपन आहा आनी हे बसीन केन्नाय कोणूय रातचो भितर वचूंक शकता आनी कितेंय जावंक शकता. सो जालें म्हणटच आमी आतां रडपाचें जाल्यार तुमी आतां आमकां सांगा. अजापाची गजाल म्हटल्यार शिवोली, एकोशी, कांयसू ह्या सारकिल्या वाठारांनी लोकांक आपल्योच गाडयो पार्क करून दवरपाक सुवात ना. हांगा खाजगी बसी सरकारी जागो आडोवन बसल्यात आनी सरकाराक पडिल्लेच ना. हें संवसारांतलें नवें अजाप म्हणचें पडलें ना. अशी अजापां पळोवपा खातीर पळयत रावात गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिग्स आनी मुझेफ शेख. PWDन स्ट्रक्चरल ऑडिट सुरू केला. ते पुलाची देखरेख आनी दुरुस्तेक मजत करतले. उत्तर गोंयांतल्या सगळ्या पूल आनी कलवटाचे सर्वसमावेशक स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाची जापसालदारकी
भौशीक बांदकाम खात्यान मुंबयच्या स्ट्रक्चरल डिझायनर्स अँड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडाक दिल्या. गोंयांत कांय नवीन ब्रिजीस आसा, तशेंच पोन्ने ब्रिजीस आसा जे पोर्चुगीज कालीन आसा. ताचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नॉर्थ गोवाचे म्हणल्यार उत्तर गोंयाचे करपा खातीर सुरवात जाल्लेली आसा. आनी आयज दिवचल जे 2 ब्रिज आसा, एक पोन्नो ब्रिज आसा तो 1963 वर्सा बांदलेलो, तशेंच नवीन ब्रिज आसा तो सादारण 15 वर्सां पयलीं बांदलेलो. ताचे स्ट्रक्चरल ऑडिट आयज सुरवात जाली आनी ती जाल्लेली आसा. मुंबयच्या स्ट्रक्चरल डिझायनर्स अँड कन्सल्टंट ह्या फर्मांक हे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा आनी PWD ताची देखरेख करता. आयज दिवचलचो जो पूल आसा पोन्नो, ताचे बी स्ट्रक्चरल ऑडिट जाल्लेले आसा आनी ताचे जे सगळी पळोवणी केल्ली आसा तातूंत कळटा की हो ब्रिज आतां सादारण 60 वर्सां जाली. तशेंच आनीक कितकी वर्सां हो लोकांक सेवा दिवपाक शकता हेचे ऑडिट जाल्लेले आसा. आनी हो पोन्नो ब्रिज आसा तशेंच नवीनूय ब्रिज हांगा बांदला 15 वर्सां पयलीं. आतां 1 वे दोनूय ब्रिजा वयल्यान चलता. तशेंच जे नॉर्थ गोवा तशेंच बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे दुसरे कलवट तशेंच बारीक दुसरे ब्रिज आसात तांचे बी ऑडिट जातले अशें PWDची एक्झिक्युटीव इंजिनियर रश्मी मयेकर हांणी म्हायती दिल्ली आसा. आयज PWDच्या पंगडान दिवचलच्या खूब पोरण्या पुलांची स्थिरताय पळोवणी केली. लोकांच्या सुरक्षीततायेची खात्री करपाक लागून ही पळोवणी केल्या. अशे तरेची पूल भलायकी पळोवणी पयलेच खेपे जाता अशें PWDची कार्यकारी अभियंती रेशमी मयेकरान सांगले. एका 15 वर्सां जाली आनी एका जवळ जवळ 60 वर्सां जाली. सो आतां आमी ऑडिट स्ट्रक्चरल न्ही, एक कितें करपाचें कित्याक घेना म्हणजे तेजी चेकिंग करता आमी फावंडेशन पासून म्हणजे कसो हें आहा न्ही तेजेर सगळे ब्रिजांचे करतले आसा तितले ब्रिजां आनी कलवट्स बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितके आसा? कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 हे येतात व्हडले आनी बाकीचे मायनर आसा. एक नेसले कडेन पळय लाटपे एक आसा आनी एक साळान आसा भुमिका टेम्पल. कितके आसा काय म्हणटा ते 2 आसात थंयसर आनी बाकीचे धाकटे कलवट्स आसा तेजे बी जातले ऑडिट. हांगा कितें प्रॉब्लम आसा दिसता ना, तुमकां? प्रॉब्लम असं काय ना, पण आम्ही ते हे करतात स्ट्रक्चरल ऑडिट म्हणून करतात. नॉर्थ गोव्याच्या सगळ्या मेजर मायनर आणि कलवट जेवढे सगळ्या कंडिशन सर्वे करायचं काम आमच्या कंपनीला मिळालेलं आहे. मी प्रोजेक्ट मॅनेजर आहे. हे सगळे काम सगळं मी पाहतो आहे. आमच्या सगळ्या टीम मेजर मायनर आणि कलवर्ट्सला वेगवेगळ्या टीम आम्ही केलेल्या आहेत आणि आत्ता आम्ही हा बिचोलीमचा मायनर बीचचं टेस्टिंग करत आहोत. हे तुम्हाला पाठीमागे दिसत आहे ते मोबाईल ब्रिज इन्स्पेक्शन युनिट MBI युनिट असं म्हणतात. ते घेऊन आम्ही अंडर साईडचं सगळं इन्स्पेक्शन आणि टेस्टिंग करत आहोत. तर हे आमचं काम चालू झालं तर 1 महिना होता ना, हे आम्ही आमच्या वेळेत पूर्ण करू. टेस्ट आम्ही सगळ्या कॉन्क्रीटच्या क्वालिटीज आतमधल्या रिइन्फोर्समेंटच्या सगळ्या पॅरामीटर्स वगैरे सगळं आम्ही टेस्ट करून त्याचे रिझल्ट्स आल्यानंतर बेस्ड ऑन दॅट डेटा आम्ही आमचे रिकमेंडेशन देऊ. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सिनियर सिटीजन्सांक लागून पणजेच्या KTC बस स्टँडार सरकारान कांयच केल्लें ना हे KTC अधिकाऱ्यांनी मानूनय घेतला. हय, झेब्रा क्रॉसिंग प्रॉमिनंट करतले. क्रॉसिंगाचे सायनबोर्ड दिसता तशे लायतले. भितर येवपी बसीक स्पीड लिमीट घालतले. अपंगूळ आनी सिनियर सिटीजन्सां खातीर रॅम्प बसयतले. बसी झेब्रा क्रॉसिंगार पार्क करपाक दिवचे ना. गोवा कॅनान जागर केल्या उपरांत अधिकारी जागे जाले. पळयात विन्संट रोझारियोचो रिपोर्ट. I'm a senior citizen and I would like to demand some benches in this bus stand for all the senior citizen people and those are travelling. There is no single bench here in this such big bus stand. I would request the KTC to put some benches and do the needful. And today there will be 3 delegations
First delegation now will go to meet the Assistant Director Transport Enforcement. ह्या कदंबा कॉम्प्लेक्सान तो बसलेलो आहा. तेजे कडेन आज डिस्कस करपाक एक ग्रूप वयतलो. तेजे उपरांत डायरेक्टर ऑफ पंचायत एंड डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपॅलिटी 2 डेलिगेशन आज वयतले. कित्याक आज सिनियर सिटीजनाचो दीस. वी आर सेइंग that is high time these departments start taking action on the law rules which are given clearly. So we are not asking any favor, we are asking implementation of the rules. आता हिंगा तुम्ही पळयत जाल्यार हिंगा बोर्ड आहा पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग म्हणून, पूण हिंगा रस्त्याचेर हेतून बस स्टँडाचेर हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग मार्क केलेले ना. सो त्या पासत स्पेशली फॉर ओल्ड पीपल, ओल्डर पर्सन, सो हिंगा कांयच सेफ्टी ना. दुसरें म्हणल्यार हिंगा तुमी पळयता आसतले बसी कितले फास्ट भितर येता त्यो बस स्टँडाचेर. सो जोरी कोण तर सिनियर सिटीजन हिंगा क्रॉसिंग करता सो तेजी सेफ्टी ना. हिंगा बस स्टँडाचेर स्पीड लिमीट एक कोणी बोर्ड मारलेलो ना. हिंगा हेचो बोर्ड मारला पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग म्हणून बोर्ड मारलेलो आहा. तोय जाल्यार सामको नॉट एज पर द सायज. आनी हिंगा तुमी पळयत जाल्यार हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग खंयच रस्त्याचेर वो बस स्टँडाचेर हिंगा मार्क केल्लें ना. Today we had a meeting with senior citizens who came to meet us at the office of Assistant Director Enforcement. They made a whole lot of highlighted a whole lot of issues that the senior citizens are having problems, especially at KTC bus stand. Some of the issues are like zebra crossings and boarding of buses. Steps are too high to board the buses. Then senior citizens are not seats reserved for senior citizens not clearly mentioned in the buses. So they made a whole representation to us, and we are looking into it. That's why I've called KTC, because many of the issues are related to KTC. Like they're also asking for a separate toilet for senior citizens and benches to be provided at KTC for sitting of senior citizens. मेन तो पेडेस्ट्रियन वार्ड आशिल्ले पळय, तो झेब्रा क्रॉसिंग कांयच ना. डायरेक्ट बशी येता आनी इवन तो बोर्ड जो लायला पळय की पेडेस्ट्रियन वे म्हणून तो सामको कोणच्याक Yeah, they have brought that issue, and we are trying to get that solved. We'll make the zebra crossings more prominent, and we'll get the drivers to not to park on the zebra crossings. They also requested for handles or some kind of a stand to help them hold and climb the pavement. So we are trying to make that arrangement also. So हे तुमच्या नजरेक हेच्या पयलीं येवंक नाशिल्ले? No, this was not noted earlier. This was brought especially noticed by the couple of senior citizens. Yeah. So there should be any speed limit on the bus stand by these buses. Yeah, there should be. There has to be speed limit. That's what they also have brought to our notice, that a lot of buses are speeding into the bus stop. That is many times it's happening because of the excessive traffic jams and the excessive inconvenience caused while entering the bus stop. So it can cause also the people who crossing the bus stand and all. It could be dangerous. So it is a dangerous also. one. So that has to, we will look into that matter. So many private vehicles get parked in the bus stand, causing the difficulties for the buses to park and even the pedestrian. So what action you take on that? Private buses in the sense Private vehicles. Private vehicles, yes, that also we have brought to our notice. We have to stop private vehicles from entering the bus stop. We have just met with the Assistant Director Transport Enforcement for North Goa, and we have the representative of KTC, and we have just discussed some issues that we have noticed today. One was that the buses that come into the bus stand are at such speed that if a senior citizen is crossing, could easily get knocked down. We have also asked for seats for senior citizens at the alighting point, so that if some senior citizen who has been standing in the bus and travelling can get off the bus and maybe rest for a little while before they proceed to whatever they have come to Panjim for. Another thing we have said is that buses, KTC and other private buses have no clear signages on them to say senior citizen, or the spellings on them are really silly. Our main demand is that the zebra crossing at this KTC bus stand needs to be painted, and ramps especially for the disabled and the senior citizens need to be made. We used to have that, but they reduced it and it made only one passageway ramp. So they need to put in a ramp for the senior citizens. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, डायलन रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आनी सानिका नागवेकर. राजकी पोळी भाजून घेवपाक कांय जाण एक्टिविजम करतात.
कांय जेन्युअन एक्टिविस्टांक आयकुपाक भाजप तयार आसा, पूण जायते जाण स्वताक सोशल एक्टिविस्ट म्हणत खंडणी एकठांय करतात. भाजप प्रवक्त्यांनी आतां एक्टिविस्टांचेर फारपेट सुरवात केल्या. Land granted under the Code of Comunidades, plot granted under the Code of Comunidades for a particular purpose will not be permitted or will be prohibited from being used for the purpose other than what it was allotted for. Correct? ह्या विषयाचेर Honorable Chief Minister आम सांगला की आम्ही अमेंडमेंट हाडून सरकार अमेंडमेंट हाडून कायद्यात दुरुस्ती करतले. आता ही दुरुस्ती कोड ऑफ कम्युनिटीची जी बॉडी ऑफ लॉ आसा त्या बॉडी ऑफ लॉ प्रोटेक्ट करपाक विथ द इंटेंशन एज कंटेन इन द कोड की जो प्लॉट अलॉट जाता एका पर्टिक्युलर पर्पजाक तो दुसऱ्या पर्पजाक यूज ना करचो म्हणून हो जो ऑब्जेक्टिव्ह आसा तो प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी मिसयूज ऑफ लॉ मिसयूज ऑफ प्लॉट ना जावपा खातीर वो ही दुरुस्ती आसा. हे पयर म्हज्या इश्टांनी प्रेस कॉन्फरन्साक सांगले. आता एक गोष्ट हे करपाची म्हणल्यार की ताजेर पलडोणचे आमदार बाब कार्लोस फेरेरा हांणी एक वक्तव्य केलें आनी ताचे बरोबर एक दोन कोण क्रिटिक्सचे तांणी कितें कमेंट केलो आनी कितें म्हणून सांगलें की वो बेटो शुगर कोटेड आणि कितें अशें कितें उलयले. आता एक गोष्ट लक्षात घेवपाची गरज आसा की ही जी दुरुस्ती दिस प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कोड ऑफ कम्युनिटीज इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गांवकार्स, इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, इज इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द लँड ऑफ गोवा, इज इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द कोड ऑफ कम्युनिटीज. एज फार एज जे एक्टिविस्ट आसा हांवें हाज्या पयलीं सांगला परत सांगता आनी लेट इट बी व्हेरी कॅटेगॉरिकल. जे जेन्युइन एक्टिविस्ट आसा विथ जेन्युइन इश्यूज वी आर ऑलवेज ओपन टू लिसन टू देम. पण आज खुबशे जाण एक्सटॉर्शनिस्ट जाल्ले आसा कारण आज तुम्ही पळया ते एज्युकेशनाच्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा, आर्किटेक्चराच्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा, लँडाचेर वॉटराचेर. सो आज तांकां खंयच्याच विशयाचेर लिमीट ना. तुम्ही उदम पळया हांव जर सांगता 90% ऑफ द एक्टिविस्ट हे प्रत्येक विशयाचे एक्सपर्ट जाल्या. त्यामुळे जेन्युइन एक्टिविजम जर कोणाक करपाचो आसा देअर व्ह्यूज आणि विल बी ऑलवेज बी हर्ड बाय द पार्टी ऑर द गव्हर्नमेंट. पण हे जे आज आपली किंवा एकतर जोडी खातीर जे एक्टिविजम करता किंवा आपली पॉलिटिकल पोळी वाचपाक करता तांच्या खातीर म्हाका दिसता रिस्पॉन्ड करपाची पार्टीक गरज ना. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पारशा नवरात्रीच्या निमतान दुर्गा पुजेक सुरवात जाली. दुर्गा हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी लेझिमच्या तालार दुर्गा मातेक येवकार दिलो. दुर्गा पुजे निमतान वेगवेगळ्या धार्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळीचो घोस्तय काडलो.
नमस्कार, हांव देवेंद्र प्रभुदेसाई, नवदुर्गा उत्सव समिती पार्शे हाचो एक सदस्य, माजी अध्यक्ष. आज दुर्गा उत्सवाचे मोठ्या थाटामाटान ह्या पार्शे गांवांत आज सुरवात जातली. आज 3 तारीख, आज वाजत गाजत मूर्तीचे आगमन जाल्ले आसा. श्री दुर्गा हायस्कूल पार्शेचे सगळे विद्यार्थी आणि तांचे शिक्षक सगळ्यांनी येवन मिरवणुकीन आणि ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी मेळून आज हे उत्सव मूर्तीचे हांगा वाजत गाजत आगमन जाल्लें आसा. आनी आतां थोड्याच वेळार ताची स्थापना जातली. स्थापना जाल्या बरोबर भरगच्च असे 9 दिसाचे कार्यक्रम आमी दवरल्यात आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक सगळ्यांनी लोकांनी उपस्थित रावची. बऱ्यापैकी दांडिया कार्यक्रम आसात, त्या शिवाय वेगवेगळे कार्यक्रम दवरले आमी भुरग्यां खातीर व्यासपीठ उपलब्ध जावचें म्हणून. रांगोळी स्पर्धा आसा, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा, फुटबॉल टुर्नामेंट आसा, स्लो सायकलिंग सारकेले आसा आणि इतर कार्यक्रम आसा सगळे. इंटर वॉर्ड फुटबॉल टुर्नामेंट आसा. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी घडोवन हाडल्या ते गांवचे हाचे खातीर आणि भुरग्यांक एक व्यासपीठ मेळचें म्हणून आणि सगळ्यांनी हाचो लाव घेवचो आणि ह्या उत्सवाच्या निमतान सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. इंटर स्कूल तिसवाडी तालुका फुटबॉल सर्तीची अंडर 14 बॉयज फायनल बरीच रंगली. डॉन बॉस्को HSन फादर आग्नेल HS पिलारा आड फायनल जिखली. सांताक्रूज विलेज खेळामेळार ही सर्त जाली. पळयात काय खीण. I'm Davina Fernandez. I'm the parent of Daniel Fernandez, who plays for Don Bosco. And I'm Ashley Fernandez, his father. So how you feel today that Don Bosco won? Superb, elated. I feel elated. Top of the world. Can't explain that feeling. And it was a hard match today. Yeah, the other team fought very well. Very well, yes. It was a tough fight. Yeah, regarding the training that you all get to your son. I have to give full credit to Raposo sir for all the training and the schedule and the practice, pushing them hard and working hard for them, and Keegan for all the help and support. But Raposo sir takes take very good care of them. Since I think all the trouble that you have took, dropping your son, it has paid today. Yes, it has been well paid. We are really happy at their performance, and the outcome is extraordinary. Today was a challenging match. It was not very easy. We've had easier matches before, but today it really tested our team. Our team has been practicing. Some of these boys have been practicing for 2-3 years together. I'm glad they're getting a chance to show their talent and to do well. Hopefully they keep this momentum going and get even better and do well in the future matches. So what are the next plans that you'll have? We have to just keep winning each match and become the best team in Goa. So how you feel now today? We feel more confident, but we still have to improve a lot. My name is Aman Sheikh. I am from Namosko. I feel very happy to score one goal. So you'll continue playing? So Yes. how long you have been playing? From 2 years in. Where you are practicing? Yeah. So how coaching is going on? Good? Good. So you are the high scorer on this Yes. tournament. Yeah? All the best for you. Thank you. Happy because it's my first goal of the season. First goal. How long you have been practicing? Around 2-3 years. So what was the game? What you analyze it from the game? It was a tough game. Yeah, it was a bit tough game. Father Agnel is a tough team. Yeah. So what do you want to say regarding your coach? Teammates? Coaches are very good. They see that we train good. They see our discipline, and our team members. We played as a team. They really they are good at passing. What do you feel when you scored the goal? I felt happy, very happy, because I didn't think that goal would go also. So good luck for you for the Yeah, and I'm very proud of my school. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. फुडल्या 2-3 दिसांत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्रातल्या कांय वाठारांतल्यान नैऋत्य मॉन्सून फाटी सरता. गोंयांत कांय सुवातांनी कमी चड पावस पडला. चढावत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें.
येता त्या दिसांनी कमी चड पावसाची शक्यताय आसा. हवामानाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. पावसान जातलो उणाव. कांय वाठारांनी कमी चड पावसाची शक्यताय. धुके पडपाची शक्यताय. शुक्रारचे तापमान 32 डिग्री आणि 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.